नमस्कार येवकार. गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार. तिजोरी पावली रसातळाक, खर्चाक कातर. मुक्ती वर्साची साठी सेलेब्रेशन वर्सभर. आम आदमी जालो खास मालगाड्यांचे भायर भितर. मायनींग खंय ताकतिकेन 6 म्हयने भितर. मार्केटांत उसळी वाशिनाची पॉझिटिव्ह खबर. हैदराबादी तडका, भाग्यनगरीक भगवी चादर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयच्या मायनींग ताकतिकेन सुरू करपाचे यत्न 6 म्हयने भितर करपाची तयारी. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयच्या केंद्राच्या खात्यांचो नित्य संपर्क. झेडपी डिसेंबरांतूच. मुक्ती वर्साचे साठीची तयारी. कार्यावळी थारावंक राज्य समितीची बसका. मुख्यमंत्री म्हणटा सुचोवण्यो दियात. काँग्रेस मगोवाले पावले. गोवा फॉरवर्ड 4 हात पयस. अर्थीक वर्स सोंपूंक 4 म्हयने आसतना तिजोरी रसातळाक. अर्थ खात्याची कातर सुरू. 2 कोटी वेल्या खर्चाच्या कामाच्या टेंडर प्रक्रियेचेर निर्बंध. सुदीन म्हणटा सरकार पातीशेर. हैदराबादात टीआरएस ओवेसीच्या गडाक बीजेपीचे खिंडार. महापालिका वेंचणुकेत बीजेपीची 4ची 40. टीआरएस ऐमिमाक देंवयले. बहुमत कोणाकूच ना. अर्थव्यवस्थेचेर आरबीआय पॉझिटिव्ह. म्हारगाय वाडटा. रेपो रेट दवरलो आसा तस्सो. मार्केटांत उसळी. सेन्सेक्स विक्रमी 45,000 पार. आनी आदलो गोवा सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर आपाचो निमंत्रक एल्विसान आप सोडलो. गोंया खातीर वावुरतले. एल्विस पाडगांवकार मिडिया मुखार. आप म्हणटा आरोप सारखे न्ही. गोंयच्या मायनींग ताकतिकेन सुरू करूंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. गोंयचो आनी केंद्रीय खात्यांचो नित्य संपर्क सुरू जाला. सगळी प्रक्रिया करून कायदेशीर अडचणी पयस करून 6 म्हयने भितर मायनींग सुरू करपाची तयारी दवरून सरकार कामाक लागला अशें मुख्यमंत्री दिल्ली जीएमओए आनी केंद्रीय खात्यांची जोड बसका घेवन आयल्या उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. झेडपी वेंचणूक खंय डिसेंबरांतच. आत्ता जे विचारले कालच्या माझ्या मायनिंगेच्या मिटिंगेचेर कालची मायनिंग मिटींग ही हांगासले जिओमी एसोसिएशन बाब अंबर तिमलो नेतन सौरीक आनी तांचे रिप्रेझेंटेटीव हे उपस्थित आशिल्ले. आमचो मायन्स मिनिस्टरच्या बरोबर मिटींग जाली. सेक्रेटरी आमचो एजी बाकीचे प्रेझेंट आशिल्ले. सीएस आशिल्लो की सखोल डिस्कशन जाल्या उपरांत जाता तितके बेगीन मायनिंग सुरू करपा खातीर केंद्रा कडल्यान आनी राज्या कडल्यान ज्यो ज्यो उपाय योजना करपाक जाय त्यो करपाक सुरू केल्यो म्हणपाक काय हरकत ना. आमी फास्ट ट्रॅक केला. आतां नाव देर इज अ डेली करस्पॉन्डन्स बिटवीन द DMG डायरेक्टर ऑफ मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि मिनिस्ट्री ऑफ द मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या मदीं कंटिन्युअसली करस्पॉन्डन्स कंटिन्युअसली कम्युनिकेशन जावन की बेगिनात बेगीन सुटावो जावपाक. म्हाका खात्री आसा की चडांत चड आमी फास्ट ट्रॅक केले 3 ते 6 म्हयन्या भितर सुद्दां हो प्रश्न सुटावो जावपाक शकता. आमकां लिगल अडचणी येवच्यो न्ही हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. कायद्या नवे जर हितून कांयच अडचणी येयल्यो ना जाल्यार 6 म्हयन्या भितर सुरळीत रित्या परत एकदा मायनिंग सुरू जावपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा. कोण कितें उलयता ताजेर ना, कारण गेले कंटिन्युअस हांव 18 म्हयने म्हणजे डे टू डे ह्या विशयाचेर फॉलोअप करता आनी कंटिन्युअसली की मायनिंग सुरू जावपा खातीर आतां म्हाका दिसता चड उशीर लागचो ना. तमनार प्रकल्प जावंक ना जाल्यार गोंयांत 6 वरां लायटीचो शटडावन करचो पडटलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. राज्याक विकासाच्या वाटेन फुडें व्हरता आसतना आमी म्हणटा की तमनार हो प्रोजेक्ट विच इज अ 400 kV लायन जो कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येता. हांव म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान परत परत सांगता हो जर प्रोजेक्ट जालो ना जाल्यार फुडल्या वर्सभराच्या भितर आमकां 4 न्ही 6 वरां शटडावन घेवचें पडटलें. गोंयांत पावरच उरची ना. मोल्याचो प्रेम मुख्यमंत्री म्हणून म्हाकाय आसा, अध्यक्ष म्हणून तानोडेकूय आसतलो किंवा पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक आसतलो, तुमकांय आसतलो. आनी झाडां खंय तरी कट करप हें आमकांय पटना. पण त्याच बरोबर विकास जर राज्यांत जावपाक जाय आसत जाल्यार त्या स्टेप फुडें घेवच्यो पडटल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुक्ती वर्साच्या साठी निमतान गोंयचो इतिहास पुनरुज्जीवीत करपाचो यत्न जातलो.
लोककलाकारांबरोबर पारंपरिक उद्योग व्यवसायांक चालना मेळटली. स्वयंपूर्ण गोंयचे नजरेन वर्स म्हत्वाचें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. कार्यावळी थारावंक राज्य पावड्यावयले समितीची बसका जाली. सगल्यांक सुचोवण्यो दिवंक सांगल्यात. मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीक राष्ट्रपती येतलो. कोविडांत 100 कोटी कोड्डूपाचो प्लान सारको न्ही म्हूण गोवा फॉरवर्ड बसकेक गेले ना. बट पयलो कार्यक्रम हो 19 तारखे दीस जातलो. 19 तारखे दीस सकाळीं आमचे जशें ट्रेडिशनली फ्लॅग होस्टिंग जाता ताज्या व्यतिरिक्त सांजच्या आदेसाचेर म्हणजे पणजेच्या जिमखाना ग्रावंडाचेर एक कल्चरल प्रोग्राम हेजो सुरवातीचो इनॉग्रेशन प्रोग्राम हो देशाचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी हांच्या हस्ते ह्या कार्यक्रमाचें इनॉग्रेशन जातलें आनी बाकी सगळे अतिमाननीय व्यक्ती ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. कोविडाच्या कारणान ह्या कार्यक्रमाचेर जरी रेस्ट्रिक्शन्स असली जाल्यार आमी कमीत कमी लोकांक ह्या कार्यक्रमाक इनवायट करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ही करपाची थारायल्या. आमकां लिबरेशन इयर सेलेब्रेट करपा खातीर जी सजेशन्स जाय ती सगळ्यांनी आपापली सेलेब्रेशन धाडून दिवची. आमी सगळी सगळ्यांनी धाडलेल्या सजेशनाचो विचार करून पुराय वर्सभराचो कार्यक्रम येता त्या 10 जानेवारीच्या दरम्यान ठरोवपाचें आसा. कारण एकदांचो 19 तारखेचो कार्यक्रम जालो काय आमी सांगलां की लॉंग रन मिटींग with all the committee members, with you people also. मी मिटींग घेतल्या उपरांत पुराय 12 म्हयने कितें कार्यक्रम जातले म्हणजे 19 डिसेंबर 2020 पासून 19 डिसेंबर 2021 ही 60 वर्सां मनयता आसतना फुडल्या 60 वर्सां फुडल्या 100 वर्सां पर्यंत गोंयचो इतिहास तरणाट्यांच्या मदीं स्वता ज्वलंत उरपाक जाय, ताका याद उरपाक जाय आनी त्याच खातीर आमचो फाटलो सगळो इतिहास पुस्तक रुपांत आसतलो किंवा डॉक्युमेंटरी रुपांत आसतलो तयार करपाचें. तेजी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन जे अवेलेबल आसा तितून तयार करून दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. लोक कलाकारांबरोबरच खाजेकार चणेकारांकूय आदार करचो म्हूण सुचोवणी काँग्रेसीचे आमदार मिटिंगेक आशिल्ले. की तुमी असे प्रोग्राम करचे आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्स घ्या इन्क्लुडींग फ्रिडम फायटर्स असोसिएशन वेगळे वेगळे स्कुलाचे प्रिंसिपल्स कॉलेजीचे प्रिंसिपल्स तांकां कॉन्फिडन्सान घेवचे. पयशे मोडटा आसतना थिंक ऑफ दॅट वल्नरेबल सेक्शन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट खाजेकार चणेकार रिक्षावाले टॅक्सीवाले तांचो विचार करात. तांचे खातीर कितें प्रोवायड करप कारण तांची परिस्थिती सामकी वायट आसा. दे आर दॅट इज अ वल्नरेबल सेक्शन. But you are okay with what government is doing as far as They must celebrate. different program. सगळे तुम्ही सगळं सगळ्यांनी 19 तारखेक 2 वरांची कार्यावळ आसतली. आजची ढोबळ मिटींग आशिल्ली आणि त्या संदर्भात कोणाचे इनपुट्स जे आसात ते इनपुट्स मंडे पर्यंत दी म्हणून सांगिल्ले आसा. बट 19 तारखेचो प्रोग्राम जो आसा तो ज्या दिसा आमचो राष्ट्रपती येतलो त्या दिसा हो कार्यक्रम एक सुंदर रुपरेषे केल्ली आसा. तातूंत भितर कल्चरल कार्यक्रम आसतलो. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जी एक कल्चरल जो प्रोग्राम ते 2 वरांचो आसा ती बरो करपाची जबाबदारी हांवें घेतिल्ली आसा. मिटिंगेक मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकारूय आशिल्लो. Sanjay Bare, and त्यानंतर whatever suggestions required from our side, we'll write to them. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अर्थीक वर्स सोंपूंक 4 म्हयने आसतना तिजोरी रसातळाक. अर्थ खात्याची कातर सुरू. 2 कोटी वेल्या कामाचेर निर्बंध. 2 कोटी वयर माल सेवा वा इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या खर्चाच्या कामाचे टेंडर काडचे आदीं फायनान्साची मान्यताय घेवपाचें खात्यांक सर्क्युलर. 2 कोटी सकयल्या कामाक आदीं बजेट तरतूद उपरांत प्रशासकी मान्यताय घेवन ताचे उपरांत फुडलें. The total budget provision made from 22,500 crore, even 11,000 crores have not been spent as on today. This means that we do not have surplus cash or cash in hand with the government. As such, government has to take a major austerity measures where you can increase the revenue, also decrease the expenditure of the state, including all other activities which are also collapsed. हैदराबादात TRS ओवेसीच्या गडाक बीजेपीचे खिंडार. महापालिका वेंचणुकेंत बीजेपीची 4ची 40. लीडसां प्रमाण 150 सिटांच्या महापालिकेत TRS 60 मऱ्यान, बीजेपी आनी ओवेसीचो ऐमीम 45 मऱ्यान आसात.
हेवी वेट प्रचाराच्या नेटार बीजेपीन दोगांकय देंवयले. बहुमत कोणाकच ना. TRS ओबीसीचेर परत एकामेकाक वेंग मारपाची पाळी. कोविडाचें वाशीन येवपाचें जालें. तज्ञांनी बावटो दाखयलो. कांय सप्तका भितर भौसाक लॉन्च. देशांत 8 वाशिनाचेर सध्या काम चल्लां. पयल्या पावड्यार भलायकी कर्मचारी कोविड वॉरियर्स दुयेंत जाण्टेल्यांक वाशिनां दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलां. प्रधानमंत्र्याची कोविड वाशीन आनी वितरण वेवस्थे विशीं शुक्रारा VCचेर सर्वपक्षीय बसका जाली. भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा. टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है. इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी. वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं. वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है. केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है. वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मिळूया. RBIन रेपो रेट आसत तस्सो 4% दवरला. बँकेचे पतधोरण समितीचे बसकेंत निर्णय जालो. अर्थवेवस्था कोविडाच्या धपक्यांतल्यान अजून जाग्यार आयिल्ली ना तरी वाडटी म्हारगाय मतींत धरून RBIन रेपो रेट तस्सो दवरला. हे आशेच्या नेटार मार्केटांत इतिहासीक उसळी. सेन्सेक्स विक्रमी 45,000 वयर, निफ्टी 13,500 पार. सरकारी स्टाफाक दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा स्कीम परत चालू करची. सरकारी कचेऱ्यांनी हजेरेक परत सुरू केल्ली बायोमेट्रीक पद्दत कोविड आससर बंद करची. बायोमेट्रिकान कोविड पातळटा म्हूण सरकारी कर्मचारी संघटनेचो आदलो फुडारी गोवा फॉरवर्डाचो जॉन नाजारेथ सांगता. कित्याक ही रिस्टोर केली जाल्यार गव्हर्मेंटाक कांयच लुकसाण ना. रिएम्बर्समेंटांतल्यान पळय कितें बिल वयता तेच हितूंतल्यान वयतले. अल्टिमेटली एमावंट सेम उरता, एमावंट कांय चेंज जायना आनी मिसयूज जाता म्हणटा. कशी मिसयूज जाता ती गव्हर्मेंटान एक्सप्लेनेशन कांय दिवंक ना कशी मिसयूज जाता ती. आनी मिसयूज जाता जाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एक्शन घेवपाक कंडक्ट रूल्स इन फोर्स आसा म्हणटकूच ते इम्प्लॉय करिनासतना बिकॉज ऑफ सम पीपल सगळ्यांकूच वो डिनाय कित्याक करचो हे कारणाक लागून हांवें डिमांड केला की ही इमिजिएटली रिस्टोर करची म्हणून. आनी दुसरो डिमांड केल्लो आसा तो सस्पेन्शन ऑफ बायोमेट्रीक एटेंडन्स रिकॉर्डिंग. हे कित्याक केला? नॉर्थ एड्युकेशन झोनान फाटीं एक मनीस श्रीहरी सतर्डेकर जो UDC जावन आसलो तो बाबडो कोविड जावन तो संवसार सोडून गेलो. पूण अशी तिका खबर पावल्या की थिंगासर चडशे स्टाफाक हें जालें. एटलिस्ट मिनिमम 12 स्टाफाक तरी कोविड जाल्या आनी बायोमेट्रीक एटेंडन्सान जरी तर एकामेकाक ट्रान्सफर जाल्यार पब्लिकूय इन कॉन्टॅक्ट येता ते कडेन. पब्लिकूय इन कॉन्टॅक्ट येयलेल्यान ती पब्लिकाकूय वचोंक शकता आनी हो एक बॉम्बशेल कसो जावंक शकता. ताका लागून अंटील द पॅन्डेमीक इज ओवर गव्हर्मेंटान सस्पेंड करची. पयले सस्पेंड केल्ले हे कित्याक परत रिस्टोर हे केले म्हणून सजमना. वाळपय पालिकेच्या गार्बेज प्लांटांत काम करतना एकल्याचो सगळो हात मशिनांत आडकलो. मादी गावडे 55 वर्सांचो कामगार सध्या GMCत. सध्या नगरपालिका बरखास्त. पालिकेचे प्रशासक विचारल्यार CO तोंड उगडूंक तयार ना. मात कांय कामगार सांगता त्या प्रमाण प्लांटार कामगारांक सारकी ट्रेनिंग ना, सेफ्टी ना आनी इन्शुरन्सय ना. आमकां रनिंग कॉल येयल्लो 11 जावन 58 मिनटान कॉल येयले की गार्बेजान ते प्लांटार एकल्याचो हार्ट ट्रॅप जालो. ते खातीर आमी डायरेक्ट गाडी मारले. आमी हांगा कॉलार पयल्यार ऑलरेडी तेजे हात सारको फ्लॅट जाल्लो आसलो तितून मशिनां वचोन
तो ॲक्च्युली कांयच ना तेच्या हाती करून तो मुख्यस्त हात भितर गेला बघून ग्रॅप जावन ते स्टॉपार जालो. आतां खंय व्हेलें तेका? आतां सद्या ताका आमच्या वाळपय हॉस्पिटलांत व्हेला. कितें नांव तेजें? मादी गावडे म्हणून. मादी गावडे. वर्सां कितली हांगा? वर्सां ऑलमोस्ट आसतली 55च्या वर आसतली. आदलो गोवा सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान आप सोडलो. आपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी ताचे बरोबर राजिनामो दिला. आदलो आपाचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकारा बरोबर ताणें पत्रकार परिशद घेतली. गोंयकारां खातीर काम करीत रावतले म्हूण एल्विस उलयला. सध्या खंयच्याच पक्षांत वचपाचें ताणें थारावना. आप म्हणटा आरोप केल्यात ते सारखे न्ही. ही कोर टीम आज इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी प्रायमरी मेंबरशीप जी म्हणटा तातूंतल्यान आमी राजिनामो दिल्लो आसा ह्या आम आदमी पार्टीचो. एक प्रोग्रेसीव पार्टी अशी दिसताली पूण काळ असो वता वता ह्या पार्टीच्या ह्या मेन सिद्धांताचेर अजून पार्टी आसा अवलंबून काय ना हो जेन्ना प्रश्न आमच्या मुखार उप्रासलो तेन्ना खूब आमी विचार करून हे आमचें डिसिजन अचानक जावना. हे खूब विचार करून गेले 2 महिने आमी ह्या विचारान आसले जाल्यार ह्या 2 महिन्या उपरांत आमी आज हो निर्णय घेतला. जे स्वराज म्हणटाले तातूंतसून जर तुमी आमकां स्वयंशासन दिवंक शकना राजकीय स्वतंत्र जर दिवंक शकना जाल्यार आमकां हे पार्टीन रावपाचें ना म्हणून हांवें पयलेच सोडून दिले. ताचे फाटल्यान आतां खूब लोकांक कळ्ळें की हे सारकें आहा म्हणून. लोकांचो विचार तुमी फुडें कितें करतले? अरे आम आदमी पार्टी येवचे पयलीं आमी एमजीक वोट केले जावं काँग्रेसीक केले मागीर बीजेपीक केले आतां गोवा फॉर्डाकूय जप करता. सो देर वील बी अ पार्टी. इफ आय वॉन्ट टू वोट आय वील वोट समवेअर. देर वील अ पार्टी हूम इफ आय वॉन्ट टू वर्क आय वील वर्क. मे बी आमचें काम पळोवन आमकां दुसरे पार्टी अप्रोच जाल्ल्यो आसा ताचेर आमी कांय डिसिजन घेवंक ना. पूण सद्याक एज अ युनीट आमी लोकांचे इश्यू घेवन फुडें वयतले. आम आदमी पार्टीचे वीज आंदोलन 1 डिसेंबरा सावन चालू जालें. काल पेड नेपालिया फोंडें आनी साश्टींत आंदोलन जालें. आपाचें सरकार आयल्यार खंय गोंयकारांक लायट आनी उदक फुकट मेळटलें म्हणून प्रचारांत उतर. गोंयभर हें आंदोलन जातलें. आमी अश्यो 200 सभा गोंयभर प्लॅन केल्ल्यो आसा. आज 3रो दीस. आज आमी आसा हांगा चांदोर तशेंच आनीक 4 कडेन सभा चल्ल्या. अशें करून आमी 200 सभा करतले आनी आमी लोकांक विचारतले की तुमकांय अशी वीज मिनिमम लेवल एक फुकट जाय काय म्हणून. दिल्लीक फक्त विजूच न्ही उदक फुकट मेळटा, बरें शिक्षण फुकट मेळटा, बरी आरोग्य सेवा फुकट मेळटा, बाकीचे सगळे जे शासन आसता तें बरें मेळटा, रस्ते बरे आसा, लोकांक नोकऱ्यो मेळटा. आमगेलो गोंयांत आम आदमी जिखून हाडपा जाय आनी आमकां दिल्ली जाता तेज्यांनी चड बरें आमकां गोंयांत आम आदमी पार्टी जिखून हाड आमकां बरें करपा जाय गोंयांत. केजरीवाल सरकारान ज्या आपल्या राज्यात करून दाखयला तेचीच खंय तरी परिणती किंवा तसाच एक्झाम्पल हय कितें आसचा न्हय ह्या लोकांक पटोवन दिवच्या खातीर आमकां इतको वेळ लागलो. थंय करून दाखयला. सो हयय ता जावंक जाय. 1 तारखेच्यान सुरू जे जाल्लें आसा पयल्या टप्प्यान 1 डिसेंबर ते 18 डिसेंबर चलतले. हातूंत दोनूय टप्पे मेळून 200 सभा जातल्यो. जेन्ना काबराल बाबान हें केल्लें चॅलेंज केल्ली दिल्लीच्या लोकांनी येवन हांगा आपूण टिकेट करता स्पॉन्सर हांगा येवचें स्टडी करचें तेन्ना काबराल आयलो तर सगळ्या गोंयांक खबर आसा निलेश बाब आपल्या बिळान कसो घुसलो तो. आमची एकूच मागणी आसा दिल्ली सरकार 200 युनिट जर फुकट दिता गोंयकार कितें कमी आसा फुकट ना घेवपाक वीज आमकां कित्याक फुकट मेळना. हांगा एक रेफरंडम करता एक जनमत घेता की तुमकां 24 वरां लायट जाय काय नाका. तुमकां अनइंटरप्टेड लायट जाय काय नाका. तुमकां लायटीन फ्लक्च्युएशन नाका. तशेंच तुमकां 200 युनिट पर्यंत फ्री लायट आणि 400 युनिट पर्यंत 50% सबसिडी लायट जाय काय नाका. एका सायडीन दिल्लीचे सरकार 200 युनिट म्हणल्यार जो मनीस 200 युनिट म्हणल्यार कंज्यूम करता वापरता ताका 0 चार्जीस. ताजे बिल येना ताजे बिल सरकार व्हरता. 200 नंतर 400 पर्यंत
तुका जर 1000 रुपया आयले जाल्यार 50% वेवर मेळटा, तेही सरकार भरता. म्हणजे तुजे 1000 जाग्यार 500 तुका भरपाक पडटा. हो जो सामान्य मनशाचो पयसो आसा, जो कश्टाचो पयसो आसता, प्रत्येकाचो कश्टाचो पयसो आसता काय ना, आनी तो पयसो सरकार खंय तरी ताच्या बोल्सान सांबाळपा खातीर ताका मदत करता. ताणी आज जे पत्रकार परिशद घेतले, आमकां सगळ्यांक खेद दिसलो की कारण दिवपाक पार्टी कित्याक सोडली. ताणें वेगळे वेगळे आरोप केले, तथ्य नाशिल्ले आरोप मांडले लोकां फुडें. एक प्रयत्न केलो लोकांक मिसलीड करपाचे. एलिगेशन्स, सी वेन द पास्ट कन्व्हिनर वॉज मेड द CM फेस, इट वॉज डिसिजन बाय अरविंद केजरीवाल आफ्टर कन्सल्टिंग पीपल ऑफ गोवा. Was it then still a decision of the central Delhi government, Delhi party? That's the question, right? Because here all the decisions are taken by the Goa team entirely. खरें कितें प्रॉब्लम आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आमी हांगा जे बसल्या ते सगळे रिजायन जावपाचे. देर इज नो रियल इशू इन द पार्टी एज सच. केन्ना केन्ना कितें आसा, लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स, एम्बिशन्स जेन्ना फुलफील जायना आनी तांकां कितें तरी एक निमित्त करून हें करचें पडटा. आणि हे बुलेटिन सोंपोवचे पयलीं पळोवया मुरगांव आनी वास्कोच्यो कांय खबरो. Worldwide, we come to know that this is the second most, the cancer which is happening. So here we need to know we have to have this alarm known to us, and we need to go ahead in solving the problem. So basically, as we as a team, when I go to see, it is basically that we look at the problem and finally we need to find a solution for it. So when I'm talking about a solution, there are various ways in which we as a society can contribute in solving the problem. And here, when it comes to breast awareness and breast cancer as such, awareness is one such medium by which we can create, by which we can go to solve the problem. आज कितें जालें की म्हाका आमचो यूथ जे आसा परतून पुरी मॅसेज धाडटाले. सो आज हांव तांकां मेळपाक दोना गेलो 2:15 आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां टायम जालो 6:30 तेंच्या वांगडा बसलो. आनी एज यूथ तेंचे इन्क्विजिटीव खूब आसता आनी ते बेज ऑन दॅट तेंचे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर आनी प्लस कोल हँडलिंगाचेर उलयलो. सो खूब भुरग्यांनी क्वेश्चनां विचारले, हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें. आनी आय एम नॉट सेईंग दॅट दे आर कन्विन्स्ड, बट तेजे फाटल्यान आमचे 2 सेशन उरल्या. एक म्हजे शेल्डे हे हांगा तांकां पावर ट्रान्समिशन तेणें पळोवना की सबस्टेशन म्हणल्यार कितें तें, सो तांकां व्हरपाचो आसा. आनी दुसरें तेणी म्हाका सांगलां की एक तांकां जाग्यार म्हाका मोलें व्हरपाक जाय अशें म्हणून. हांवें म्हणलें ओके. सो हे दोनूय गोश्टी हांव फुडें करतलो. पूण एक बरी गोश्ट की अशें फुडें सरता भुरगे, एक तांकां जाणकार जावपाक जाय. आनी म्हाजे कडेन इन्फॉर्मेशन खूब आसा आनी व्हेरी टेस्टफुली आनी सगळ्या भुरगे सगळे कासालेचे, आरोसीचे, माजोर्दाचे, चिकालेचे सगळे यूथ जे 4-4, 5-5 जाण आशिल्ले. आमचे पॅनला डेव्हलपमेंट जाय, ताका लागून सगळ्यांना हांव नोको धाडलो आहा म्हाका. हेवूय तीन लक्षांत दवरपाचें. जे आज तुजे बरोबर आहा ते सुद्दां आमकां सपोर्ट करता, हे तीन लक्षांत दवरपाक. हेजो अर्थ कितें जालो, हेजो पंचायत एकट्या कामां लागून. आनी तिणें एक ध्यानात दवरपाचें की जे पळय ती करता तिणें हेजे मुखार हें बंद करचें. तुगे पार्टी कडेन वच आनी तूं इशू सॉर्ट आवट करून घे, नाजाल्यार रिजायन जा. परतूय सांगता हांव, रिजायन जा. रिजायन जाल्यार तुका खंय तरी लोक म्हणटले ओके हे कोलवाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले, हे डबल ट्रॅक वाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले, हे हाय टेन्शन वाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले, हे मरिना वाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले. आतां रावतले काय देवा खबर, तोय प्रश्न. रोडा कामां घेतले आमी आनी आतां हो जो रोड तुमी पळयता हो सारको नेरो. हांगसर 2 गाडी येयल्यार प्रॉब्लेम जाता. एक स्कूल बस येता, जेन्ना पळय स्कूल स्टार्ट जाता तेन्ना स्कुला बस येताले तेन्ना सारको प्रॉब्लेम जातालो. ताका लागून हे ओनरा सांगून हांवें दोनूय सायडी ही जमीन घेतल्या. त्या ओनरान आपले खुशीन दिल्ली आहा. कितें तुका जाय तितलें घाल म्हणटा ते सायडी, प्रॉब्लेम ना. हो रोड जर रूंद जालो, फाल्यां सकाळीं इल्लो करून आमकां बाकीचो रूंद करपाक जायो. आनी रोड रूंद जाल्या कारणान रहदारी जी आहा येवपा वचपाची ती स्मूथ जातली. ताका लागून आमी हे स्टेप्स घेतल्या. आनी आमी आमचें काम सुडाच्या अंडर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 9 वॉर्डान जें काम हाडलां तें काम म्हाका दिसता 1 वॉर्डान कमीत कमी 10 कामां आहा. अशी 9 वॉर्डान 90-100 व्हडलीं कामां आहा.
आनी त्या कामाक ते एक एक वॉर्डान जशें काम चालू करता तशें आमच्या कावन्सिलरांक घेवन आमी इनॉग्रेशन करता. आयज आमी तेजें ओपनिंग केलें. लोकलांक थोडे तेंचो डिमांड आहा त्या प्रमाणे काम केलां. ते लोक सगळे लोकल आहा सरावंडींग तें काम आयज चालू करून इतलो पार्ट आहा तो एक 7-8 दिसान सोंपयतले. त्याच प्रमाणे बाकीचे खंयचे सुडा अंडर खंयचेय प्रोजेक्ट आमी एप्रुवल करून दिला पळय ते वास्को आसूं मडगांव आसूं आनी ऑल गोवा जे पॉसिबल आहा ते आमी प्रॉपर प्रोसिजर करून एप्रुवल करून दिला. खुबशीं कामां मिलिंद नायकान गेल्या फावटी आपले कार्याळय गतीनसून कितकीशींच कामां कितकेशेच प्रोजेक्ट करून हाडले. तेचो एक भाग म्हणटा तो जवळ जवळ 9 कोटीचे आमचे सबंद मुरगांव मतदारसंघात तेणी कामां हाडली. आयज हो 3ऱ्या फेसीचेर ऑलरेडी 2 फेसीस जाले. आयज 3rd फेसीचेर म्हाज्या वॉर्डान परत काम चालू जाला. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.